ओमकार हत्ती आहा तो आतां ते ओमकार हत्तीचे ऑलरेडी तुमकां सांगलेलें आसा. वी आर वर्किंग ऑन 2 थिंग्स. एक हा की महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान 2 ऑर्डर काढलेली. माझे पत्र ऑलरेडी कर्नाटकाच्या ईश्वरजी जे कर्नाटकाचे मंत्री आहा फॉरेस्ट मिनिस्टर त्यांच्याकडे काल ईमेल परत गेले ऑफिशियली आणि त्यांनी आमकां अश्युरन्स दसऱ्याचे फेस्टिवल डिप्लॉय जाता हत्ती आणि त्यांच्याच राज्यात चिकमंगळूर तांकां प्रॉब्लेम आहा, टुमकूर तांकां प्रॉब्लेम आहा त्यांच्या हत्ती कारण एक हत्ती धरपाक 6 हत्ती मावत पुराय टीम आसता वेट डाट करपाक सगळे गोष्टी ते त्यांनी आमकां अश्युरन्स दिला. म्हाका खात्री आहा की कर्नाटक सरकार आमकां मदत करतले आणि ह्या तरेन बी फुडें अशे गोष्टी जाल्यार आमकां ट्रायपार्टायट अग्रीमेंट देवेंद्रजी कडेन हांव वचपाचो. हांव कर्नाटकाचे फॉरेस्ट मिनिस्टर मायसेल्फ वी आर गोइंग टू मीट विथ हिम. त्यांचे फॉरेस्ट मिनिस्टर महाराष्ट्राचे आमी सगळे बसून ट्रायपार्टायट अग्रीमेंट म्हणजे एकमेकाच्या राज्याक सगळं आमच्या ल्हान राज्याक पूण आमी खंय तरी ह्या मदीं ह्या परिसरात महाराष्ट्र कर्नाटका गोवा हे रेस्क्यू सेंटर एलिफंट सेंटर हे करपाची गरज आसा. फुडाराक आमकां एकमेकाक आमी सहकार्य करपाक एक ट्रायपार्टायट अग्रीमेंटच्या माध्यमांतल्यान एक कोहेसिव्ह अशें सिस्टम एन इकोसिस्टम जे काय आमी एकमेकाच्या राज्याक आमी सहकार्य आमी करूं शकता. हे गरजेची गोष्ट. आनी तो 2 तारखेक जावन ताबडतोब टीम धाडटा. ऑलरेडी उलयले आमी हांवें सगळीकडे ऑलरेडी आमी सगळीकडे आमी ऑलरेडी थंय कितें प्रॉब्लेम जाता थंय लक्ष घालून नवीन कुमार तांकां सांगलेलें आसा. पूण आमकां बेगिना बेगीन तेणी सांगलेलें आसा बिफोर दसरा करूं शकता काय दे आर वर्किंग आउट. तांकां ऑफिशियली मेल बी गेल्या आनी ते आमकां ते मदत करतले. महाराष्ट्र राज्यान बी तांकां विनंती केली. आयज ते गोंयान ओमकार हत्ती आयला आनी इन्सिडंट्स जे आहा संख्या जी हत्तीची आहा देशान वाडपाक लागल्या. मध्य प्रदेशान बी वाडपाक लागल्या, ओरिसान बी वाडपाक लागल्या, महाराष्ट्रान वाडपाक लागल्या, दांडेली परिसरान वाडपाक लागल्या. दांडेली वाडल्यार गोंयान भितर सरतलोच म्हणून आमकां सगळ्यांक एकत्र येवन काम करचें पडटलें आनी आमी एकत्र येवन काम करचें. आनी ओमकार हत्तीचो विशय सोडयताच ना पूण काडले तरी बी ताका एक इट इज अ मेकॅनिझम. विश्वजीत राणे एकटो वचून त्या हत्तीक धरूं शकना काय मिडियाचो कोणी फोटो काडलो म्हणून तो काय हत्तीक धरूं शकना. तो अग्रेसिव्ह हत्ती हा आनी त्या हत्तीक धरपाक 6 हत्ती हाडपाक जाय. ट्रान्सपोर्टेशन बी आमी खर्च सगळे आमी वील टेक केअर म्हणून आमी सांगलेलें आसा. तुमी फक्त हाडून ते कॅप्चर करा. कॅप्चर केल्या नंतर ताका कर्नाटकान आमी विनंती केल्या थंय क्रॉल्स आहा थंय मातशें तुमी ताका एडजस्ट करा. आनी दुसरी गोष्ट आहा की वंतारा जे महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान ऑर्डर काडलेली पूण आमी कर्नाटका सरकार कडेन गेल्ले. जर वंतारा करपाक तयार आहा तर कर्नाटका सरकार आमी ते ऑर्डर चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डनाक काडून आमी ते थंय करपाक काय हरकत ना देशान कारण तेंचे कडेन बी इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा. सो वी हॅव टू सी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान जे कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी जे कितें सिस्टम एक्सेप्ट केल्ले आसा अप्रूव्ह केल्ले आसा त्या अनुसारूच आमी फुडें वयता.